देशांत फुडाऱ्यांत जावपी बायलांची अंडर-17 संवसारीक फुटबॉल सर्त थारायिल्ल्या प्रमाण जातली अशें उतर खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिलें। पणजेच्या मिनेजीस ब्रागांजा सभाघरांत आयोजीत एके कार्यावळीत ते पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना तांणी सांगलें, फाटल्या सप्तकांत फिफान भारतीय फुटबॉल महासंघात तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपा उपरांत फुटबॉल महासंघाचेर बंदी घाल्ली। तशेंच भारतांत जावपी सगळ्यो फुटबॉल मॅची लेगीत अवैध घोशीत केल्ले। ताका लागून बायलांची अंडर-17 संवसारीक सर्तीची येजमानकी हातांतल्यान वता काय कितें अशी परिस्थिती उप्राशिल्ली। कितले ड्यूज आसात? ऑलमोस्ट 46 lakhs ड्यूज आसात ते बाय 29 आमी ऑलरेडी प्रोग्राम चेकआउट केल्लो आसात डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चराच्या सभागृहात। हे 276 7 जे स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जे आसात तांचे हे ड्यूज पुरयले आसात। कोणी सांगलें तुका फिफा हातींच्यान गेलो म्हणून? रॉंग स्टेटमेंट, रॉंग स्टेटमेंट। हांवें म्हणून फिफा हातांच्यान भितांच्यान कांय वचपाना। फिफा एज पर प्लॅन आसा त्या प्रमाणे जातले। ओन्ली सुप्रीम कोर्टान आज डायरेक्शन्स दिल्ले आसा ते जे इलेक्शन्स जे आसात ते एक वीक फुडें धुकल्लेले आसात। एडॉप जी कमिटी जी आसात ती डिजॉल्व केल्ली आसात। 2 आपले ऑफिशियल्स अपॉइंट केल्ले आसात आनी त्या प्रमाणे ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी एका विकाच्या भितर जातल्यो। आणि आसा तशेंच फिफा आणि सगळे जे इंडियन जे टुर्नामेंट जे प्लॅन केल्ले आसा म्हाका पूर्ण खात्री आसा हेजे पयलूय हांवें म्हजो विश्वास दर्शयलो असोच तरेचो विश्वास म्हजो मुखार आसा।